मुख्यमंत्र्यान म्हाका बेकार म्हणला। हांव आतां तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार हांव पळय घरा आहा आनी घरा रावप जेन्ना सरकार म्हणटा एक लॉकडावन आहा, एक कर्फ्यू आहा आनी घरा राव म्हणलें आनी घरा रावप हो बेकार जाता, जायना। सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचो ह्या स्टेटमेंट एक फ्रस्ट्रेशन आपले भायर काडटा तो चड करून कित्याक ताजें कोवीड मिसमॅनेजमेंट कंप्लीट आमी एक्सपोज केल्लें आहा आनी आमचे वयल्यान नॅशनल आनी इंटरनॅशनल मिडियान आनीक कोर्टान तो एक्सपोज जाल्लो आहा आनी तातूंत म्हजो एक रोल आसा म्हणून तो म्हाका बेकार म्हणटा। आतां एक ओपोजिशनाचो आमदार जर तुका एक पर्टिनंट क्वेश्चन विचारता, तूं ताका बेकार म्हणूंक लागलो जाल्यार तुजेंच कल्चर हें एक्सपोज जाता। बेजिकली चीफ मिनिस्टर इज एक्सपोजींग हिज ओन कल्चर बाय सेयींग दीस। सो ह्याच बेकार मनशाची थोडी सजेशनां सरकार बिलेटेडली घेता। आमी पयलीं सजेशन दिल्लें टास्क फोर्स जावचो म्हणून, आतां एक 15 दीस इतले हजारभर लोक मरतकर आतां ते टास्क फोर्स एडॉप्ट करतात। आतां तांणी ग्लोबल टेंडर हो आमी 12 तारखेक आमी स्टेटमेंट काडिल्लो की सरकारान ग्लोबल टेंडर फ्लोट करचो म्हणून। आतां 12 दिसांनी 10 दिसांनी तांणी एक्सेप्ट केल्लें आहा। सो हे बेकार मनशाची सजेशनां तुमी केन्ना केन्ना एक्सेप्ट करतात। म्हणटकर हांव हांगा घरान आसा म्हणून तूं जर म्हाका बेकार म्हणटा जाल्यार हांव मानतां बेकार म्हणून, कित्याक तूं बिजी आसतलो, तूं त्यो ट्रिपी मेजपाक आयर्न नोराच्यो ट्रिपी मेजपाक तूं खूब बिजी आहा। तूं सरकार चलोवपाक बिजी आहा म्हणून आमकां सांगनाका। सरकार कॅबिनेट चलयना, सरकार कोण चलयता तें तुज्या मंत्र्यांक विचार। मंत्री म्हणटा कांयच ना म्हणून, डिजास्टर मॅनेजमेंट जाग्यार ना, कांयच ना, हे तुजेच मंत्री म्हणटात। सो सरकार तूं चलोवपाक बिजी आहा म्हणून सांगनाका। सगळे जाणां सरकार चलयता सुपर सीएम आनी IAS लॉबी, तूं चलयना, तूं मेजता ट्रिपी आनी हांवें तुका एक्सपोज केलें म्हणून आमकां बेकार म्हणनाका।